नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगा. खबर विस्तारा. 53वा इफी जालो. समारोप दबाजान. सुवाळ्याक बॉलिवूड स्टार अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना बरोबर नामनेचे कलाकार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुराची हजेरी, दक्षिणेचो मेगास्टार चिरंजीवीक इंडियन फिल्म पर्सनालिटी पुरस्कार, दादासाहेब फाळके पुरस्कार मेळिल्ल्या आशा परेखाचोय भोवमान जालो. 50% सरकारी शाळांच्या पेटयेक शाळांची नांवां बदलपाची ना. शिक्षण खात्यान तांकां 20 नोव्हेंबर मेरेन नांव सुचोवंक सांगिल्लें. सरकार मुक्ती दिसा 19 डिसेंबराक सरकारी शाळा आनी हायर सेकंडरीची नांवां बदलून हुतात्म्याची नांवां दिवंक सोदता. 15 डिसेंबर मेरेन शाळांची नांवां जाहीर करतले. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. पळय, नेमिंग ऑफ स्कूल म्हणटा पळय न्ही, इट इज द डिसिजन ऑफ गव्हर्मेंट. तरी आसतना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक सजेशन घेतली, म्हणल्यार PTA आनी स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी ताणें एक जॉयंट रेजोल्युशन घेवन जर खंयच्याय मार्टर्स हुतात्म्याचें नांव जर गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल, फक्त गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल हांकां दिवपाचो जर थाराव घेतलो जाल्यार आमी ते गव्हर्मेंटा फुडें मांडपाचो असो एक आमचो विचार आशिल्लो. सो हाका आमी 20 तारीख लास्ट डेट दिल्ली. आनी चडशे जे आमचे कडेन ते रेजोल्युशन आयिल्लें आसा तातूंत हांव सांगता की अरावंड 50% स्कुलांनी आमकां नांव चेंज नाका, आसा तेच गव्हर्मेंट हायस्कूल त्या गांवाचें नांव अशें आमकां रेजोल्युशन आयिल्लें आसा. ऑलमोस्ट अर्दी. 15 डिसेंबर पर्यंत हें फायनलायज जातलें, गव्हर्मेंट डिसिजन जातलें. आनी आमकां आशा आसा की 19 डिसेंबराक नवे स्कुलाचें नांव जर चेंज जावपाचें जालें जाल्यार 19 डिसेंबर पर्यंत लागतलें. 78 गव्हर्मेंट हायस्कूल्स आसा आनी 9 गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी आसा. 9वांतली एक 71 स्कुलाचेंच डिसिजन आमी घेवपाचें आसा आनी तें डिसिजन गव्हर्मेंट 15 डिसेंबर पर्यंत घेतलो अशी म्हाका आशा आसा. फायनल डिसिजन गव्हर्मेंटाचें. गव्हर्मेंटान फक्त सजेशनां घेतल्या आनी थंय खुबश्या लोकांक आक्षेप आशिल्लो की फ्रिडम फायटर म्हणटकीर ते वॉज डिबेटेबल टर्म. सो आमी आतां डिसिजन कितें घेतलां, फक्त हुतात्मा मार्टर्स आसा जे गव्हर्मेंट एप्रूव्ड गॅझेटान आसा तीच नांवां 74 नांवां आमी दिल्या. तातूंची चूज करपाची जाय थंयची. नववी संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस आनी आरोग्य एक्सपो 8 ते 11 डिसेंबर पणजे. समारोपाक प्रधानमंत्री मोदी आसतलो. लोकांनी आयुर्वेदीक उपचारांचो लाव घेवचो म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. 11 डिसेंबराक सकाळीं धारगळे आयुष हॉस्पिटलाच्या गोवा कॅम्पसाचें प्रधानमंत्री उक्तावण करतलो. थंय OPD सुरू जाल्यात. लोकांनी लाव घेवचो म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. अशा पद्दतीचो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो हो गोंयांत जाता. त्या दिस समेस्त गोंयकारांनी ह्या वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो फ्री ट्रिटमेंट, फ्री OPDs आसतल्यो. त्या खातीर ट्रिटमेंट घेवपा खातीर 8 तारखेच्यान 11 तारखेपर्यंत जे आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध एंड नॅचरोपॅथी ह्या सगळ्या पॅथींच्यो OPDs फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसतल्यो. 10-11 4 दीस कला अकादमी आनी बाकीच्या कॅम्पसांनी गोंयांत जावपाचें आसा. ताच्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे क्लोजिंग सेरेमनी खातीर गोंयांत येतात. आनी त्याच बरोबर आयुष हॉस्पिटलाच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हाज्या गोवा कॅम्पस हाजें इनॉग्रेशन जे धारगळे पेडणे हांगासर जावपाचें आसा, ताच्या ओपनिंग सेरेमनीक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे उपस्थित रावतले. धारगळे आयुष हॉस्पिटलाचें काम चल्लां. थंय ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाच्या गोवा कॅम्पसाचें प्रधानमंत्री उक्तावण करतलो. आयुष हॉस्पिटलाच्यो OPD खंय सुरू जाल्यात. इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धारगळ हॉस्पिटल हे ऑलरेडी तेंच्यांनी OPD थंयसर चालू केल्ली आसा. आनी त्या OPDच्या बरोबर थंयसर सगळे स्पेशलायज्ड डिविजन्स म्हणजे पंचकर्मा आसतली आनी आयुर्वेदांतली सगळी डिविजन्स तेंच्यांनी धारगळच्या हॉस्पिटलांत सुरवात केल्या. तर गोंयभरच्या ज्या ज्या लोकांक आपल्याक जेका आयुर्वेदाची ट्रिटमेंट घेवपाक जाय तांच्यांनी आपल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल धारगळे हांगासर वचून ट्रिटमेंट घेवपाक आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीक. LPG सिलिंडरांत कमी गॅस म्हूण सांकवाळे बोवाळ. 1 आनी 2 न्ही, कितलेशाच सिलिंडरांनी गॅस कमी मेळिल्ल्यान लोकांनी गाडी आडायली. गाडी आडायतनाच क्लिनर आनी ड्रायव्हर गाडी थंयच सोडून फुज्यो. लोकांनी निमाणें प्रकरण वजन माप खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन पावयलें.
चौकशी सुरू जाल्या। हम लोग सिलेंडर ले रहा था तो उसमें कुछ सिलेंडर में कमी आ रही थी, किसी में 26 किलो आ रहा था तो किसी में 30 किलो आ रहा है, कुछ चीज़ों में करेक्ट आ रहा है और कुछ सिलेंडर में कमी आ रही है। उसके लिए अभी हम लोगों ने कंप्लेंट किया कि उसको आके चेक किए तो देखा, तो अभी वो लोग ऑफिसर लगा के चेक करेंगे तो पता चलेगा कि क्या मैटर है। कितना बजे हुआ सुबह में? सुबह में अराउंड 8 साढ़े 8 बजे आए लोग, तब हम लोग घर में से सिलेंडर लेने के लिए आए तो तब हम लोग वेट चेक किए तो वेट कम मिला हमको। इसी के लिए हम लोगों ने कंप्लेंट किया है कि वेट कम है, हमें देखना है, ऑफिसर लोगों को कंप्लेंट की। कितें आसा आमी कितें ड्युटी वयता पळय 8 ते 8:30 आमी ड्युटी वयता, हे येता 8:30 उपरांत येताय, 8:30 उपरांत कितें जाता बायल आसता, बायल कितें चेक करना। आज कितें जालें, हे येयला पळय 8:30 गेला, हांव कामां वयता म्हणून चेक केला, हांवें सिलेंडर येयला सांगला, हांवें सांगला आतां सिलेंडराचे चालू आसा स्कॅम, हांवें सांगला भावाक सांगला चेक कर म्हणून, तर भावान ते चेक केला, एक 29 गावला, आनी दुसरे सायडीन आमी नेबरा चेक केला 26 गावला, हांवें ते एका सांगला गाडीवालाक म्हणजे आनी एक दाखय म्हणून, तेणे आनी एक दाखयला ते बी 26 गावला, तो कितें म्हणला आमकां लिकेज आहा म्हणून सांगला, ते पयलीं लिकेज आसा म्हणून सांगला, लिकेज आसा दुसरे चेक करा म्हणून ते गाडी कितें केला सामते गाडी घेवन येयला एवडच्यान हाडला, आमी तरीच आमी येयला सगळे हांगसरले सगळ्या कॉलनीक सांगला आमी यो चेक करूया म्हणून, तो मागीर हांगसर येयला दाखय म्हणून सांगला, तो ड्रायव्हर ना आनी तेजो 2 किन्नर आसा पळय तो बी धांवला, मागीर आमी स्वता आमी चेक केला, सगळे चेक केला पळय इतके आसा पळय सगळे शॉर्टेज आमकां मेळ्ळा, तेका लागून आमी ते कंप्लेंट करून सरा बिरा आपयला आमी आमी चेक करूया। आता ये ना खूप वर्सांसून असा दिसताय, कित्याक 15-15 दिसान आमचे गॅस काबरूच जाता, आमी कोणा कडेन फायट करता, बायला कडेन फायट करता आमी, ये ना म्हणून आमकडे गॅस किती बेगीन काबार जाता म्हणून। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगता हे सील पळय अशें सील लायला हेणे, आनी हांगा सकाळी 8 आमी सगळे कामाक वयता, कोणें रावना घरांत, हांव ते रावलो म्हजो फ्रेंड आहा ताणें ताका दाखयला, हांव वेट करता मागीर पळयता कित्याक वेट केल्यार ते सगळे हाका रावलो तर तो धांवलो, सोमतेच भायर धांवलो तो हेजे ड्रायव्हर, आनी सगळे कमी आहा हे सगळे, आनी हे सगळे 30 आहा, हे सगळे 27, 26, 25 तशें तितले आहा, ते आतां आमी सगळे कंप्लेंट दिला आनी आपयला सगळ्यांक, कितें जाता ते इशू पळया। खोल दर्यांत गस्ती खातीर 14 स्पीड बोट जाय म्हणून गोंय सरकारान केंद्राक प्रस्ताव धाडला। अर्थीक आदारा खातीर गोंय सरकारान घाल्लो हो प्रस्ताव केंद्रान मतींत घेवचो म्हणून हायकोर्टाचो निर्देश। LED नुस्तेमारी बंद करची म्हूण हायकोर्टांत सध्या जनहीत याचिकेचेर सुनावणी चल्ल्या। There are 2 or 3 issues. One issue was having those boats for surveillance, etc. We have requested the central government that they should provide us around 14 boats for the purpose of surveillance. Our letter is gone to the central government and we are awaiting a response. The court has also said that the central government should tell the court as to what happened to our representation. So that we are awaiting. Court has told the central government to tell the court as to what is the status of our representation and then report it to the court. Second issue is as regard to constitution of some flying squad like system that is pending before the government for a long time, in the sense that it has to be processed because it will involve creation of new posts, etc. So that is gone to the administrative reforms committee. That decision will be taken and that will be informed to the court. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। म्हाका सांगेकारांची नाडी खबर आसा, सांग्यार 90% लोकांक IIT जाय, IIT नाका म्हणटल्यांचो आंकडो मातूय वाडना। सांगेचो मंत्री आमदार सुभाष फळदेसाय हेड ऑन उलयला, IIT येतली जाल्यार खंय सांग्यारच, फुडल्या 3 वर्सां भितर 5 ते 6 कोटी पानांच्या आर्कायव्स डाटाचें डिजिटायझेशन जातलें म्हणून आर्कायव्स मंत्री सांगता। म्हाका खबर आसा की पल्स कितें आसा, हांव कितें राजकीय दृश्ट्या पिसो मनीस न्ही की हांव थंय वतलो आनी फोंडान पडटलो अशें कांय ना। म्हाका खबर आसा की सांग्या वेल्या 90% लोकांक IIT जाय आनी म्हजें फुडलें भवितव्य पसून जर ठरयतलो जर जाय त्या 90% हें करतले। तुवें पळयात की ह्या 70 दीस 80 दीस ह्या राजकारणान भितर ह्या विरोधकां भितर आसा। नवे कितले जाण आयले तेच न्ही, 5-25 जाण ते बसतात, लोक खंयचे भायल्यान येतात, खंय वता आनी मागीर ताच्या नंतर लोकांक कळटा की हातून भितर कांय तथ्य ना। एक शेतकरी म्हणपी आहा ताणें म्हाका किसान कार्डान दाखोवची, ते शेतकरी म्हणटा तेन्ना किसान कार्ड आसपाक जाय काय नाका,
जमीन तांचे कडेन आसपा जाय काय नाका, पिकयली केन्नाय पिकावळ ताणें खंयच्याय मार्केटान घाल्ली ती आसा काय ना. हांव व्हेरी फॅक्ट सांगता की मिडियाक घेवन आमी त्या सायटीचेर वचून येवया आनी ताणें दाखोवनी. ते म्हणटा ना आमी भितर वचचे ना, तेन्ना म्हणटा ते दोंगर आसा, तेन्ना म्हणटा ते हें आसा नेचर आसा. केन्ना नेचराचे लवर जाता आनी केन्ना अरे ताजे सायडीच्या ह्या IIT प्रोजेक्टाच्या सायडीच्या प्रायवेट ओनरांनी दोंगर खड्डे केले तेन्ना कोणाक पडूनच गेले ना. IIT सांग्यार सांग्यारच जातली. तुम्ही म्हणतात की साईट ही काय ती हे मागीर ठरोवपा आतां कमी पडटा. हय, तुम्ही म्हणटा की सांग्यारच तुम्ही तांची जेन्ना टीम साईट इन्स्पेक्शनाक येतली तुम्ही सांग्यारच 2-3 ऑप्शन दिवपाक शकता. हय दिवपाक शकतात. ना विरोध कित्याक जाता हे म्हाका हांव सांगपाक शकना. थोडेश्यो राजकीय विरोध आसा, थोडोसो कॉम्युनल विरोध आसा आनी जायत्यो गजाली आसात की सुभाष फळदेसाय एक फावटी सांगले नंतर IIT आयले नंतर सुभाष फळदेसाय थंय गड जातलो कारण एक सक्सेसफूल प्रोजेक्ट थंय येतलो तो ताजे क्रेडिटाक वतलो. हें सगळें ताजे फाटल्यान राजकारण आसतलें आनी हें आसप कांय हें ना. राजकारण आसा तें राजकारण येतलें. सो आय हॅव टू प्रूव आय हॅव डन द रायट थिंग. इतली फ्युअलिंग करपी ताजे फाटल्यान जी शक्ती आसा, जे कोणाचे बॅनर लागतात, जे कोणाचे फोटो येतात आनी तेच मनीस भारतीय जनता पार्टीचे म्हणटात आनी नेक्स्ट प्रश्न तो आनी ते तांचे फोटो लागून सगळे बाकीचे दिवाळी चवथीक सगळे फोटो लागतात. पूण तेच मनीस ह्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान भितर IIT सारख्या प्रोजेक्टा विरोध करतात. मागीर ताजे फाटल्यान वेगळें सांगपाची गरज ना. रेल्वे मार्गाचे दोट्टीकरण कांयच प्लानिंग नासतना चल्लां. नाले शेतां भाटां पुरोवन चल्ले. अशेंच काम चल्लें जाल्यार पावसांत गांव बुडटले म्हणून वेळसांवकार फुर्योज. सरकार खंय पुलिसांचो भंय घालून काम करता. कितेंय जालें तरी गांवकार दोट्टीकरणाचो विरोध करीत रावतले. ही आमची म्हणजे फाटी दिसती पडटा ती आनी मुखाट्या ही स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन वेर एटलिस्ट इन अ रेन मिनिमम 1.5 to 2 meter मीन्स दिस मच हायट उदक वयता हिंगा. आनी ऑन माय रायट हँड सायड यू सी दॅट इज एरिया ट्रेडिशनल आमचे भुरगे सायेद नुस्त्या माताले. इट्स लायक अ लेक. इट्स अ ह्यूज लेक ड्युरींग द monsoon season. No environment impact assessment has been done in this area. And this is supposed to be a special project, a time-bound project. What are they doing in bits and parts? We challenge the authority. Now what they are doing, they are asking the landlords who are the actual victims. My landlords are here. They are the actual victims of this area. But they have to prove their credentials. They have to prove that they own the land. तेच जाल्यार ताका कांयच प्रूफ ना, तो कांय दाखयना. येताय कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर म्हणटा प्रूफ दाखयता पूण वयता पुलीस फोर्स मागता. हें कांय सोजमो ना. हें कायद्यान कोत्ताय वो गव्हर्मेंट लोकांक सोतावपाक दादागिरी कोत्ता. Future, the water, they are not planning how the water should go, how the whatever the drainage, nothing. And they are only worried about the double track, I think so. So we are going to have a massive problem during the raining season. Chief Minister came over here, Pramod Sawant. Cabral came over here. Deputy Collector came, the present Deputy Collector. He thinks there's no end to himself. We have written a letter to him to come and show us how he is going to do all this. If the things are clear to us, then we can see about it. But he is only they are trying to show power, bulldoze with police force. फोंड्या आल्मेदा स्कुला लागसारचो वाठार धरून हेर कांय कडेन गोवा रोड सेफ्टी फोरमान स्प्रिंग पोस्ट डिलिनिएटर्स लायल्यात. ताका लागून ओव्हरटेकिंग कमी जावन अपघात उणे जातले म्हूण अध्यक्ष दिलीप नायक सांगतात. फोरमाक ह्या कामांत पालिका आनी राज हावजिंगान आदार केला. सरकारान अशीच पद्दत गोंयभर केल्यार खंय अपघात बरे पैकी उणे जातले. आतां आमी हांगा आल्मेदा स्कुला कडेन आसा. प्रत्येक स्कुलाचो स्कूल झोन सेफ्टी म्हणून तेजो एक हें करपाचें आसता. तेज्या प्रमाणे ताका सगळे सायनबोर्ड म्हणा झेब्रा क्रॉसींग कितें कितें करपाचें आसता. पूण गव्हर्मेंटाचें तेजेर लक्ष ना. PWD हें करना म्हणून आमी गोवा रोड सेफ्टी फोरम आमी इनिशिएटीव घेतली आनी आमकां हांगा फोंडा मुन्सिपालिटीन आमकां सपोर्ट दिलो. तांचे आमचें सहमत जालें आनी हांगा एक राज हावजींग आनी आमकां तेणी सपोर्ट दिलो आनी तेणी स्पॉन्सर केलें आनी आमी हांगा काल
स्प्रिंग पोस्ट डिलिमिटर लायल्या. हांवें ऑब्जर्व केल्लें कितें, जेन्ना पुलीस भुरग्यांक त्रास करपा खातीर भुरगीं जेन्ना झेब्रा वयल्यान क्रॉस जाता तेन्ना पुलीस एके गाडयेक आडयल्यार दुसरी ओवरटेक करून ते भुरग्यांक मारपाची पॉसिबिलिटी आसता. म्हणून आमी काल हांगा स्प्रिंग पोस्ट डिलिमिटर लायल्या, तेले करून ओवरटेकींग बेजिकली एवॉयड जाता. आनी आमी जे गव्हर्मेंटाक वेरियस सजेशन दिता ताजोच एक भाग हो. म्हणून आमी फोंड्यान सद्या ट्रॅफीक मॅनेजमेंट आनी रोड सेफ्टी हे करता, तो सगळ्या आख्ख्या गोंयान एक मॉडेल जातलो. कुठ्ठाळे वेर्णा हायवेचेर केळशे वचपाचें जंक्शन सामकेंच रिस्की. हे सुवातेर मोठो अपघात जावंक शकता म्हूण थळाव्यांक भंय. लोक थंय सर्वीस रोड मागता. आमदार आंतोन वासन PWD अधिकाऱ्यांक घेवन थंय इन्स्पेक्शन केलें. जंक्शन बंद करपाचो खंय प्लान आशिल्लो. आतां थळाव्यांची मागणी पळोवन सर्वीस रोडाचो विचार चल्ला. आमचे लोटोली LOC रोड बायपास रोड आसा तो ओपन दवरचो म्हणून ते सांगतात की ते ओपन दवरूंक जाय. जे डेंजर म्हणटात ते ताका लागून बंद करूंक सोदतात. आमी तांचे कडेन मागला सर्वीस रोड आमकां दिवपाक. टील आमचे जिल्हा क्रॉस देर इज सिग्नल आसा तो दिवच्यान आमकां एक लेफ्ट सायड सर्वीस रोड दिवचो आनी बरे भाशेन तो करचो म्हणून. ताजे बरोबर आमी हांगसान क्रॉस करून आमचे घर वता, सगळीं वता हांगचे. तेन्ना आमकां एक वचपाक एक प्रॉपर एक रोड आनी पयलीं प्री प्लान करपाक आशिल्लो, तें केलो. आतां ब्रीज ओपन जावपा आयलो आनी आमी आज मागणी करतात आमच्या रोडाक. कळटा ऑपोजीट हांगा एक क्रॉसींग रोड आसलो आनी तो रोडाक लागून आमी जे लोकांक इफेक्ट जाता, जो आमचे KLOC लोकांक जावं मडकय वचपाच्या लोकांक हांगासर बी आसा ती आमकां लोक भरपूर हे रोडान हो यूज करताले. ताका लागून हांगासर व्हेरी डिफिकल्ट लोकांक प्रॉब्लम जालो. एक्सिडेंट खंयच्या टायमार एकट्यान फाटीं एक एक्सिडेंट बी जाल्लो हांगा. ताका लागून आमकां क्लोज करपाक लागून आमी लोकांक आपयले जे किंवा मेन आमचे KLOC लोक आमचे सरपंच आसा, पंच आसा, हांगा आपयन आमी डिसिजन घेतलें की हांगासर व्हेरी डेंजर हो आमी क्लोज करपाक. हांव लोकां कडेन हात जोडून मागता, लायफ इज इम्पॉर्टंट सारकें. एक इल्लोसो टायम गेलो, 5 मिनटी गेल्यो, हे इम्पॉर्टंट ना. पूण लोकांक हेका लायफाक लागून म्हाका दिसता 1 किलोमिटर देखून घुंवन तर येयलो जाल्यार प्रॉब्लम आसपाना. प्रोविजन म्हणल्यार आतां आमी डिस्कस करताले आमचे लोकल आमचे सगळे हाय सरपंच बी आसा, पंच बी आसा. आमी डिसिजन घेतला. आतां आमी डिस्कस करताले ते प्रमाणे आमकां तांकां चडशे आमचे जो सर्वीस रोड आसा तांकां सायडीन 3 मिटर्स रोड आसा, ते 3 मिटर्साचो रोड करून सर्वीस रोड करून तांकां दिवचो हो तेंगेलो प्रपोजल आसा. फोंडेच्या सामक कुडचडकारान टीम गोवा रेसिंग क्लबान घेतिल्ली DIRT 5 ऑटोक्रॉस 2022 जिखली. आयतारा फर्मागुडयेर GECच्या वाठारांत जाल्ले सर्तींत 60 वयर गोंयकार सर्तक वांटेकार जाल्ले. सामगान फास्टेस्ट ड्रायव्हर आनी ऑटोक्रॉस चॅम्पियन इनामां उखल्लीं. Let me appreciate the Team Goa Racing Club President Sharmad Rajurkar and Secretary Vaibhav Marathe and all other members for organizing today's event, most successful way. I have to appreciate all the participants because I know the pain. It looks nice to participate at the event because youth, you all are youth, you like to take part in this kind of event, and later you slowly go away from this kind of event, but that should not happen. Let me appreciate you all once again and congratulate you all also once again. Do take part in this kind of event and support the organization. Thank you and all. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, Jio TV ॲपार. प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.